आयचे ग्रामसभा मेनली कितें आहलो आमगेलो ऑडिट रिपोर्ट घालचो आहलो, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आनी दुसरे गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स कितें येता ते आमी बिफोर ग्रामसभा घालतात आनी तेज्या हेजे आमी कितें आमचो प्लॅन यानी बजेट घालचें आहलें विच इज एप्रूव्ड बजेट आमी एटलिस्ट 1 crore प्लस एप्रूव केला. मायनर डिस्कशन बरें डिस्कशन जालें तुमचे नोदरेक तेणी हाडले, लोकांनूय आमचेय नोदरेक हाडले की चेंजीस खूंय खूंय करूंक जाय आनी त्यो तांणी लोकांनी सांगलें आमकां. रिगार्डींग गार्बेजीचे हो एक मेन इश्यू आसता. जेन्ना आमी पंचायत ही पंचायत कामोली पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता, जावं वेट जावं ड्राय, तेरो आसतना सम विलेजस ओ आउटसायडर्स येतात आनी गार्बेज हिंगा तिंगा उडयतात आनी थोडे लासतात, वीच इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ. जे लोक जाणा आसतना करतात. आतां आमी तरी एटलिस्ट फॅसिलिटी लोकांक दिलो आहा की आमी कलेक्ट करतात, आमी डिस्पोज करतात, बट स्टील आमकां फूल सपोर्ट असो मेवना. थोडे फाटी कितें जाता, थोडे कंप्लेन करतात की आमी फी कलेक्ट करता म्हूण. फी आमी कलेक्ट करता ती एज पर नोटिफिकेशन गिवन बाय द गव्हर्मेंट. आमी आमच्या बोर्सांतली फी लायना, आमी चार्ज करता 600 पर इयर. हिंगा थोडे इवन आमचेर एलिगेशन घातलो आहा, या मेमोरेंडम आमकां धाडलो आहा व्हिडिओंतल्यान की आमचेर कंप्लेंट केलां की 700 पर मंथ घेता म्हूण. एलिगेशन कोणाच्यानूय करूंक जाता, बट ताका बेज आसूंक जाय. आमी 700 पर मंथ घेतला जाल्यार ताका रिसीट कितें आसूंक जाय, वो पे केलें तें कितें आसूंक जाय. कोणाच्यान कितें उलोवंक जाता तें एलिगेशन घालूंक जायना. आनी स्पेशली इलेक्टेड मेंबर जेन्ना ते एलिगेशन दुसऱ्याक फॉरवर्ड करता, वीच इज नॉट रायट. सो तेजेरूय आमी डिस्कशन करतात, आमचे बॉडी मिटिंगेकूय आमी ते डिस्कशन करतात. बजेटाचे जे बरे बसापस जाली, आमचे विलेजेसांनी आमकां खूंय खूंय चुकला तेजी म्हायती दिली, आमी करेक्शन करतले. आनी जे क्वेश्चनां जे लोकांन आमचे मदें मांडल्या ती आमी जाता ते भाशेन सॉल्व करतले आनी जाता ते भाशेन कामां करतले, सो दॅट आवर विलेजेस आर हॅपी. आनी तेंगे बजेट हें केलें तेणी, आनी बजेट कोन्न तेणी तेंगेले थोडे वर्क्स आसलोले आनी ते पयलीं तेंकां हांवें थोडे हिंगा मुगे एक क्वेश्चन आसलोले. फर्स्ट म्हण ते ड्रेनेज म्हणजे कितें, हिंगा ड्रेनेज जायते मारले, हितू ड्रेनेज जाले, पूण ते ड्रेनेज उसपून तांकां पयशे आसनाय, पूण मारूंक पयशे आसताय. हितू पयशे ते वेस्ट कोत्ताय आनी थोडे कडेन ते ड्रेनेज उदक दिको वचना, एक थेंब दिको वचना, पूण ते मान दासताय, ते पयशे गेले. आनी ते पोन्ने उदक वयताय, ते मोंड पडलो आहाय तेणी ते करूंक सोदनाय, कित्याक तेंचे कांय बेनिफीट ना. तांकां कोणा हें करूंक घाताय न्ही तांकां बेनिफीट ना. सेकंड पॉयंट आसलेलो मुगेलो पंचायत बॉडी इन्स्पेक्शना वयता, तेजो कोण वयताय काय म्हूण. मुगे भाशेनी हे कसलें इन्स्पेक्शन आहा वो केन्ना कोणागेलें इलिगल वो कितें केलो आहा ती इलिगल तो कोण एकू दाखयतलो तो तेकाच वयतलो, पूण तितून आनी इलिगलिटी आसतली. मुगे भाशेन सगळे पगार मेळटा, 4 हँड दिकून जाल्यार सगळे पंचायत मेळटा. सगळ्यांक वचप थिंगा कितें जाता तें चोवपाक. कोण हेणी सेटींग केलो आसलें तेणी सेक्रेटरी सरपंच आनी ते बोर्ड पंच आनी हेणी सेटींग कोन्न तो गांव पाड घालूंक इज इजी. आनी जालो आहा हिंगा एक सेक्रेटरी गेलो, तो आमकां जाता कितें बरोवपाचें, अरे तूं इलिगलिटी केलो आहाय, सगळें इलिगल म्हण आहा आनी तूं जाता कितें काय म्हण आमकां कितें बरोवपाक काय म्हणून. एक सेक्रेटरी जायन आमकां विचारप कितें बरोवपाक काय म्हूण थिंगा, आनी सेक्रेटरी कित्याक जायो. मुगे थर्ड पॉयंट आसलेलो प्लास्टीक आनी ते सगळे आमगे इतली गार्बेज कलेक्शन जाता, गार्बेज कलेक्शन जाता पूण लोक दिवपा तयार नाय. आमगे हिंग कितें जाता, वखद हे वोट बँक पॉलिसी जालो आहा ती, तेका काय सांगूंक गेल्यार तो म्हाका हाल वोट मारची ना, मुगे घरान 10 वोट आहाय.
तेगे दार तें केस केले हो गांव पाट ते प्लास्टिकान रस्त्यार जोडयताय उजगान अरे हांव म्हणटा कितें तांकां फायन आहा जाल्यार न्ही ते जोडयता पंचायत कलेक्शन येता तांकां दिनाय तुमी जोडयताय तर ताका 5,000 फायन मार तो दितलो कलेक्शन करूं ताका दितलो 5,000 पडले म्हणटरी हे ते करूं तयार नाय ते पळय मुगेलो चवथ पॉयंट आसलेलो थिंगा आमगे लास्ट टायम एक इलिगल बांदलोलें ते म्हणटा कोर्टा आहा हें आहा तें आहा पूण तेणें ऑलरेडी न्यू स्ट्रक्चर काडलो तें ऑलरेडी तेणें रेंट केलें आनी आमगे हेणी हांव नको हेंगे आतां प्रोसिजर केसलो कितें तो आनी BDO कलेक्टर कितें तें म्हाका कांय खबर ना तेंगे केसो प्रोसिजर तो इलिगल जालें म्हणटरी तें इलिगल डिक्लेअर जालें म्हणटरी तेगे वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी आनी लायसन्स तेगे रिवोक करूंक जाय आनी मागीर कोर्टां वचपाक तुम तें सगलें हिंगा दोन कोर्टां वयता कोर्ट दिता तुवें दिलो आहा हें सगलें आनी तूं कोर्टां येता तेका दी न्हू तो इलिगल म्हूण सांगता कोर्ट कितें चोवपाना तुमगे तेणें कितें केलें तें पूण तुमी कितें दिलो आहा तें